तर हाय गायज, कशे आहात तुम्ही सगळी? आज तुमका एक बरी रेसिपी दाखयला, सारकी हेल्दी उत्तप्पा आणि वयल्यान बरी वेजीस बीन घायन आणि ओट्सा ते भुरगीं जायत ओट्स खायनाय, म्हजे भाशेन हांवूय ओट्स खायना. मागीर ते तेश कोन्न बरें ओट्स घायन उत्तप्पा केला. ते तुमगे भुरग्यांक टिफिना ना मॉर्निंग ब्रेकफास्टा बीन करपाक जाता. आणि तुम्ही कराय आणि खाय आणि कशें लागो ते मागीर कॉमेंट कराय आणि सांगाय. आता आमगे रेसिपी स्टार्ट करूया. आणि बिफोर दॅट आम्ही उत्तप्पा बरा खावपाक वायट चटणी केलोली, कास्ता लागताले दोगांचे कॉम्बिनेशन. तुम्ही वायट चटणी कराय आणि बरें खायाय. वेजीस घेयलाय उत्तप्पा करपाक. कॅप्सिकम, कॅरट, ऑनियन, टोमॅटो आणि थोडीशी कड घेयल्या, अमूल घी घेयल्या आणि बेकिंग पावडर, मीठ आणि रवा, ओट्स, उदक आणि मिक्सर घेयला. आणि एक ग्लास ओट्स घेवपाचे आणि मिक्सराक घालपाचे आणि मागीर त्याच ग्लासा हाफ ग्लास रवा घेवपाचो आणि तोय घालपाचो. आणि ती कड दाखयलो न्हू ती घालपाची. कड सारकी चड घायनाका दिसता तुका. आणि मीठ, उदक चड घायनाका, थोडेशें, कित्याक मातशें दाटू आंटपा जाय तें, चड पातळ न्हू. मागीर तें ग्रायंड करपाचें आणि मागीर बरें अशें करून दाट जावपाक जाय. मागीर तेका एक आयदनां काडपाचें. मागीर काडलो म्हणटा तितूंत तो बेकिंग पावडर आहलो न्हू तो घालपाचो. बरें करून मिक्स करपाचें आनी चड दाट आहा न्हू जाल्यार थोडेशें उदक घालपाचें आनी मिक्स करपाचें. कित्याक उत्तप्पा चड पातळ पीठ यूज कोनाय, मातशें दाटू यूज कोताय. आनी मागीर ते सायडीन तशें दवरपाचें मातशें वोगता. तेदो म्हणल्यार ते वेजीस घेयला आहाय न्हू ते मिक्स करपाचे. पियाव, टोमाट, कॅरट, कॅप्सिकम ते सगळें मिक्स करपाचें. बरें करून तें सगळें मिक्स करून मागीर तें अशें करून वयल्यान घालपा न्हू तेजेरूच, तेका लागून पयलें मिक्स करपाचें. कित्याक मागीर थोडें थोडें घात म्हळ्यार चड उगत जाता तेका लागून. मागीर बरें करून मिक्स जालें म्हणटरी चोय देसी घी आनी मागीर एक तवा दवरपाचो. बॅटर चोया कितू थीक केलां तें, चड पातळूय ना चड दाटूय ना. आनी हे वेजीस मागीर तवा देसी घी लावपाची आनी मागीर तें बॅटर रेडी केलो आहा न्हू तें घालपाचें. आनी गॅस स्लो फ्लेमीचेर दवरया आं सारकें, चड हाय फ्लेम बीन दवरनाका, येन्ना घातना रोखडें करतलें. आनी मागीर स्लोली तें बॅटर घालपाचें आनी मातशें मिक्स करपाचें. सायडीन काडपा तेका, कित्याक चड एगू कडेन धाकली जाता न्हू तेका लागून. आनी मागीर तवा जायत जाल्यार मातशें हालोवन मातशें व्हडली करपा जाता ती. हांवें मातशें तवा हालोयला आनी अशी तशी घेयला. चोया गॅस कितू स्लो आहा ती, स्लो फ्लेमीचेर दवरपाचें. आनी मागीर ते वेजीस मिक्स केलो न्हू त्यो घालपा तेजे वयर, बरें करून घालपाचें. सायडीनच्यान बीन बरें कॉर्नराक बीन घालाय. मागीर तें घायल म्हणटरी बरें करून जालें म्हणटरी मातशें वगत तें चेपपाचें थिंगां ते वेजीस भितर वचपा. आनी मागीर तेका मातशें वगत धांपपाचें. मातशें वगत धांपून दवरपाचें, चड वगत न्हू नाल्यार करपू येना कशें. आतां तेका सायडीनच्यान थोडीशी प्युअर घी लाया. आतां चोयाय काय बरें जालें तें. आतां सायडीन देसी घी लावपाची आनी मागीर तेका पोत्तिपाचें. चोय काय बरें करून पोत्तोलें म्हणटरी बरें करून तेका प्रेस करपाचें. तेय सायडीन बरें करून मातशें भाजूं जाय तें.
स्लो फ्लेमीचेर तेशी भाजपाक दवरली बेसीक घी घालपाक आनी थंय आमगे एक उत्तप्पा रेडी जालो आनी फायनली सगळे उत्तप्पा रेडी जाले आनी थंय काय बसले आनी तेचे बरा वायट चटणी केल्या आतां हांव टेस्ट करून सांगता केस जाले ते थंय गायज आतां उत्तप्पा रेडी जाले आतां उत्तप्पा हांवें दाखयता तुमकां केस जाले ते सांगता चटणी म्हणजे वायट चटणी बाळान कास्ता लागते खावपाक सगळे